Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 खेरीज भाशेन देवान आमकां परतून एक फावट लागीं आपयला आनी ज्या वेळार देव लागीं आमकां काडटा त्या वेळार आमचो वेळ आमचो जो टायम आसा आमची जी घटका आसा ती ब्लेस जाता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून खुशालकायेन आमच्या देवाक दिन वासूया. गितां गावन ताळयो पेटोवन ताची स्तुती करूया. ताका मान दिवया कित्याक ताणें आमचो मोग केला. कित्याक ताणें आमचो मोग केला. कित्याक ताणें आमचो मोग केला. ह्या वेळार व्हडल्यान ताळी वाजोवन ह्या गायना वरवीं आमच्या देवाक वाखाणुया. कित्याक आमचो देव जिवो देव. आमचो देव सताचो. तूं कितलोय पातकी आसल्यार पासून तो तुजो मोग करता. ताळयो पेटोवन खुशालकाय दिन वासूया.
येसूच्या मानाकातील हालेलुया गाऊन हरसूया करून त्याची स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया
स्तुती करूया ताच्या मानाक नवें गीत गावया तो म्हजो देव होय तो तुजो देव त्या देवा आमी दिनवासनी दिवया ओ शारा बारा 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 गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन परसूया करून ताची स्तुती 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमी त्या देवाच्या हातींत आसा जो देव आमकां सगळ्या स्वातीचेर आशिर्वाद दीत आसा प्रेज द लॉर्ड आमी त्या देवाच्या हातांत आसा जो देव म्हाका आनी तुका सदांकाळ बरी वाट दाखयता हालेलुया हाचे देवान दिलेले उतर जावन आसा लूक चॅप्टर 16 वर्स 13 लुकाचो 16वो अवेसूर आनी 13वी ओळ आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता खंयच्याय चाकरान दोगां धन्याची बराबर चाकरी करूंक नजो कित्याक तो एकल्याक चवतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो एकल्याची पांग धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितेंच भाशेन हे उतरां उद्देशी आयज पवित्र आत्मो आमच्या लागीं उलयतलो सगळीं जाणां म्हणात म्हाका तुका एकूच धनी आसा प्रेज द लॉर्ड सगळीं जाणां म्हाका तुका एकूच धनी आसा आनी एक फावट म्हाका तुका एकूच धनी आसा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या बाबयनानू जेन्ना हांव 2010-11 ज्या वेळार हांव 2009 घडी 2009 देखून हांव ज्या वेळार देवाचो वावर करूंक लागलो मोगाच्या बाबयनान त्या वेळार म्हाका एक क्वेश्चन आसलो तो क्वेश्चन ह्या भाशेंत आसलो आनी तो क्वेश्चन म्हाका आसा म्हणून हांवें एका देवाच्या सेवकाक विचारलो तो क्वेश्चनचो आन्सर कितें कित्याक हांव तो नकळो आसलो तो क्वेश्चन अशा भाशेंत आसलो ज्या वेळार आमी ओल्ड टेस्टिमेंट वाचता आनी ओल्ड टेस्टिमेंट वाचतना त्या वेळार एकलो राजा 100 बायली करतलो एकलो राजा 20 बायली करतलो एकलो राजा 150 बायल्यो करतलो एकलो राजा 200 बायलो करतलो पूण तेंच जर आमी न्यू टेस्टिमेंटान पळयला जाल्यार नवो करार जर आमी वाचता जाल्यार एक्सच्या उपरांत ज्या वेळार जेजू येवन गेले उपरांत जर पळयता जाल्यार आमच्या
कॅथलिकान म्हटल्यार क्रिस्तांव मदेकात एकूच वस्तुरी आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी ह्यो म्हाका सारको क्वेश्चन जावंक रावतालो, कित्याक ओल्ड टेस्टिमेंटान इतल्यो वस्तुऱ्यो कित्याक, आनी न्यू टेस्टिमेंटान अशें कितें जालें 100 वस्तुऱ्यो ना फकत एक वस्तुरी, वा 100 दादले ना फकत एक दादलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हे बायबलान ज्या वेळार म्हाका एक क्वेश्चन कसो पडलो, त्या वेळार मोगाच्या बाबतींत ते देवाच्या सेवकान म्हाका सांगलें, ज्या वेळार ओल्ड टेस्टिमेंटान ज्या वेळार एक राजा आसता वा एक राणी आसता, तेका त्या वेळार परमिशन आसली जायत्यो बायले करूंक, जायते दादले संगी काजार जावंक, त्या वेळार थंय परमिशन आसली. पूण तेंच्यांनी काजाराच्या बांदपासान रावोंक जाय हें इम्पॉर्टंट आसलें. म्हटल्यार काजारा बगर तुका कोणाशी संबंद ठेवूंक जायना, काजारा बगर तुका कोणाशी रिलेशनशीप ठेवूंक जायना, काजारा बगर तुका कसलोच कोणाशी चड संबंद ठेवूंक जायना. ओल्ड टेस्टिमेंटान हें आसा, ओल्ड टेस्टिमेंटान तें आसा बाबा सारकें. म्हटल्यार कितें, ओल्ड टेस्टिमेंट तुका सांगता त्या वेळार नियम आसलो, तूं कोणाक फसोव नाकाय, कोणाची वस्तुरी जर तुजी एक वस्तुरी आसतना आनी दुसऱ्या वस्तुरीचेर मन येयला जाल्यार तुवें काजार करूंक जाय आनी मागीर ताका लग्न घालून दुसरी बायल म्हणून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार न्यू टेस्टिमेंट सुरू जाता, जेजू क्रिस्तान ज्या वेळार एक नवो टेस्टिमेंट घातलो, जेजून म्हटलें एक तुमकां आनी एक आज्ञा दिता, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुवें पेल्याचो मोग करूंक जाय. आनी त्या वेळार अशें एक क्रिस्तांव मदेकात जे देवाचे शीस आसल्या तेच्या मदेकात देवान दाखयलेलें तांकां एक उतार, म्हटल्यार एक देव आनी एकूच बायल आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सजमाल्या कितें सांगता तें, एक देव आनी एकूच वस्तुरी, वा एक देव आनी एकूच घरकार आसूंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां ह्या भाशेन सांगता, ज्या वेळार ती एकामेका सांगाता काजार करता, पवित्र पुस्तक ह्या भाशेन सांगता, ज्या ताकाय तांची घरकारीन जिवी आसा त्या ताकाय तो ताका बांदलेलो रावता, वा ज्या ताकाय एक घरकार जिवो आसा त्या ताकाय ती वस्तुरी त्या घरकाराक बांदलेली रावता. हेर तेंच्यांनी कोणाक सोडून जर दुसऱ्या कोणा लागीं ती संबंध दवरतात वा मोगाचें रिलेशन दवरतात तर ती परतवार करतात वा कुडीचें पाताक करतात म्हणून डायरेक्ट बायबल सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पूण पवित्र पुस्तक ह्या भाशेन सांगता, ज्या वेळार एक घरकार वा एक वस्तुरी जी काजार जाल्या उपरांत थोड्या दिसांनी ती सोंपली वा जायत्या दिसांनी ती सोंपली, तेच्या उपरांत तो फ्री जालो, तेका दुसरें काजार करूंक जाता, त्या वस्तुरीक दुसरें काजार करूंक जाता, त्या दादल्याक दुसरें काजार करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी म्हाका सांगतल्यार ब्रदर हेचो आनी ह्या उतराचो कितें संबंद आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावेन पवित्र आत्मा उलयतना परफेक्ट उलयता, तो केन्ना चुकीचें उलयना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावेन हय देवाचें उतर सांगता, खंयच्याय चाकराक 2 धनियाची बराबर चाकरी करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता तुमचो धनी कोण? हालेलुया. जेजू क्रिस्त. आतां म्हाका आनीक खबर ना, पूण आमच्या महाराष्ट्रान जंय आदल्या 70-60चे जे वर्सां आसलीं, 60-70 1960 1970चे इयर आसले, त्या वर्सांनी एक वस्तुरी आपल्या घरकाराचें नांव घेयनासली. म्हाका खबर ना तुमकां कितपत खबर आसला तें. एक वस्तुरी आपल्या घरकाराचें नांव घेयनासली, तर ती तेका धनी म्हणून उलो करताली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, 60-70च्या आदीं ज्या वेळार एक घोव बायलां चलताली आपल्या जिवितान, म्हाका खबर ना तुमच्या थिंगा आसली, पूण ही महाराष्ट्रान एक
हें आसली रीत आसली, कित्याक तर ती घोव बायला आपल्या घरकाराक धनी म्हणून पासारताली. प्रेज द लॉर्ड. ती उस्तोरी आपल्या घरकाराक धनी म्हणून पासारताली. हालेलुया. धनी म्हटल्यार कोण? जे सगळें जे उस्तोरीचे जे कितें आसा तो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सदमत हांव कितें सांगता तें, जे कितें उस्तोरीचें आसा, धनी कोणाक म्हणटात? धनी कोण? जे कितें आसा तो म्हाजो ह्या घरकारा लागीं आसा. जे कितें आसा तो म्हाजो ह्यो घरकार आसा. म्हटल्यार त्या वेळार भाट नासले तरी जाता, पयशे नासले तरी जाता, पूण घरकार आसलो जाल्यार सगळें तेका आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हटल्यार त्या इतली घरकाराक मान दिताली उस्तोऱ्यो, इतले घरकाराक ती रिस्पेक्ट दिताली, आपल्या घरकाराक ती धनी म्हणून उलो करताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता बायबल सांगता, जेजू ख्रिस्त म्हणटा, तूं म्हजी ब्रायड जावन आसाय, तूं म्हजी व्हंकल जावन आसाय. आमेन. सो जर जेजू ख्रिस्त म्हणटा तूं म्हजी व्हंकल जावन आसा, वा तूं देवाची व्हंकल जावन आसा, जेजू क्रिस्ताची व्हंकल जावन आसा, जाल्यार आमचो धनी कोण जावन आसा? प्रेज द लॉर्ड. आमचो धनी जावन आसा जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. आनी जो वेळार जेजू ख्रिस्त आमचो धनी आसा, तर हंय कोणाची खबर कळटा? हंय एका घोव बायलाच्या मोगाची खबर करता, एका न्हवऱ्याची आनी व्हंकलेची खबर करता. कित्याक पवित्र पुस्तक जेजू ख्रिस्त कलिसियाक म्हणजे म्हाका आनी तुका एक व्हंकल म्हणून उलो करता. कित्याक आमचो ब्रायड जेजू ख्रिस्त आसा. आमेन. हालेलुया. हे सगळ्यांक खबर आसूंक जाय, आमी जेजू ख्रिस्ताची एक सोबीतकाय नेटलेली व्हंकल जावन आसा, जावं हांव वा तूं. आनी ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त येतलो, मोगाचे म्हयने तुमकां जाणा वस्तोरी कश्यो भाशेन त्यो 5 वस्तोऱ्यो 10 वस्तोऱ्यो आसलेली, तेल घेवन आसली, दियो घेवन आसली, ती ब्रायड. हालेलुया. ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त न्हवऱ्याची वाट पळयताली, त्या वेळार थोडीं जाणां न्हिदली, थोडीं जाणां जागी आसली, ती तेच्या सांगाताक गेली, पूण जी जागी नासली ती थिंगाच रावली. प्रेज द लॉर्ड. सो हंय हांकां पवित्र पुस्तक सांगता, धनी म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, खंयच्याय चाकराक 2 धनयांची बराबर चाकरी करूंक नजो. हालेलुया. म्हटल्यार मोगाच्या बाबयनानू, आमी आमच्या एकल्याच देवाची चाकरी करूंक जाय आनी खंयच्या न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तुमकां खंय वचोंकूय नाका. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जर तूं तुमच्या देवाक वा तुमच्या धनयांक सोडून हेरा धनया लागीं वयता, तो धनी न्हू, पूण दुसऱ्या धनया लागीं कोणाचो वयतात जाल्यार तुमी तेका कितें करतल्यात? प्रेज द लॉर्ड. जर एक तुमची बहीण वा एक तुमचो भाव आपल्या बायलेक सोडून आनीक दुसऱ्या व्हंकले लागीं भोंवता, तर तेका तुमी कितें करतल्यात? प्रेज द लॉर्ड. तेका आमी कितें म्हणटाले? ते पुरुद्वाराच्या पाताक करता. सेम मोगाच्या बाबतींत हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें रेवलेशनूय सांगता तें हेंच. ज्या वेळार तूं कुड्ड्या देवाक जेजू क्रिस्ताक सोडून बसताय जाल्यार त्या वेळार तूं पुरुद्वाराच्या पाताक करताय, प्रॉस्टिट्यूट लागीं गेल्या भाशेन पाताक करताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमान घेयात मोगाच्या बाबतींत. तुमकां एकूच देव आसा, तुमचे एका देवा बरीच जिवीत आसा आनी एका देवा बरीच जिवीत घेवन तुमकां चलोंक जाय. थंय कॉम्प्रोमायज ना. आतां सांगना, पूण फुडें जशें तुमी चलतल्यात, तुमच्या जिवितांत चलतल्यात, 1 रिलीजन 1 गव्हर्मेंट 1 ऑर्डर म्हणून रुल्स येतलो. ज्या वेळार हे रुल्स जर येयले आनी रुल्स जर फॉलो केले, तेन्ना तुमचें खंयचें आसतलें हें तुमचें जिवीत खंयच्या स्टेपार आसतलें हें तुमी सारकें चिंतून जावंक जाय. कित्याक जाणा, त्या वेळार तुमकां एक डिसिजन घेवचो लागतलो. एक तर 1 रिलीजन्स न्हू, एक सगळें एक वा एकलोच देव. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें बेगीच जातलें.
हें वेगळीच जातलें. जशें देवाचें रास लागीं पावता, जशें देवाचो टायम लागीं पावता, वन रूल, वन ऑर्डर, वन गव्हर्मेंट हें जातलेंच. वन करन्सी जें रेवल्युशनान बरयलें आसा, जें तुमकां शिकयलां तें 100% जातलें बाबा. तें केन्नाच मोडचें ना. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, एक पावट संवसारांतली नेकेद्राची एक इगडे तिगडे जायत, पूण देवाची उतरां केन्ना हालोची नात आनी डळची नात. कित्याक ती देवाची जिवी उतरां जावन आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुमकां आतांच्या दिसाची तयारी करूंक सांगना, त्या दिसाची तयारी करात ज्या दिसा ह्यो रूल्स येतलो आनी ह्यो रूल्स कोणूय तुमकां फॉलो करूंक सांगतलो. वन रिलीजन, वन ऑर्डर, वन गव्हर्मेंट ते सोड, पूण वन रिलीजन जर तूं फॉलो करताय जाल्यार तूं 2 धन्याची चाकरी करताय न्हू, एका देवाची चाकरी करनाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव पॉसिबल बाबा, हांव पॉसिबल. अशें करूंक जायना, अशें करूंक जायना. तुका तुज्या धनयाक सोडून आनी खंयच्या धनया लागीं वचोंक जायना. कित्याक तो धनी न्हू, तो भिकारी जावन आसा. तो तुका आनी म्हाका चोरूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. धनी कोण? जो आमकां आपल्या सांगाताक आमकां लागून आपलो जीव पासून जिवंक रेडी आसा, तो धनी बाबा. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी धाकटुल्या वस्तूंनी कॉम्प्रोमायज करतात जाल्यार फुडें तुमचें कितें जातलें बाबा? आतां आमी धाकटुल्या वस्तून देवाक प्रामाणीक ना रावना जाल्यार फुडें कितें जातलें बाबा? फुडें अशें दीस येतले, एका सायडीन तुजो देव, एका बोगलाक तुजो देव आनी दुसऱ्या बोगलाक तुजी प्रॉपर्टी, तुजें जॉब, तुजें आनीक हेर कितें चूज करतले तुमी? ब्रदर, आमी आमच्या देवाक चूज करतले. हालेलुया. अशी म्हणटली जायतीं जाणां आसतलीं, पूण देवा सांगाताक चलतली, देवा सांगाताक रावतली भोव थोडी जाणां आसतली. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां ह्या वस्तू पासून तयार जावंक सांगना, पूण फ्युचराक जे कितें वस्तू घडटल्यो त्या वस्तू पासून तुमी तयार जायात म्हणटा. आनी हें कोण तुमकां सांगचोय ना. हांव तुमकां शुअर सांगता, 101%. हें तुमकां कोण सांगोचोय ना. अजून रेवलेशन तुमकां कोणी सजमोनूय सांगूंक नासतलें घडी. कित्याक? ओके चल्ला. ओके, तो देव, यो देव, ओके चल्ला. आमी कोणाक दुखोवंक पळयना, हर्ट करूंक पळयना. कित्याक हर्ट केलें तर आमची जी हें आसा, लोकां आसा आमच्या ग्रुपान ती उणी जातली. ना बाबा, ती देवाचीच रावतली. ती देवाक सोडून वचची ना. आनी त्याच्या पासत तुमच्या रक्तान देवाचें ब्लड आसणें हें चड इम्पॉर्टंट. हालेलुया. हालेलुया. अशे देवाचे सेवक आसात मोगाच्या भाव भयणांनो. तेंकां तेंच्या भुरग्यांक सामकार उज्यान लासच्या पयले ते सांगतात, हे पळय भुरग्यांक आमी आतां उज्यांत लासतल्या, तुमी आमच्या धनयांक चाकरी करूंक जायी, आमच्या धनयाची सेवा करूंक जाय. तुमी रेडी आसात तर आमी तुमकां सोडटा, ना तर आमी तुमच्या भुरग्यांक मारता. तर ती लोकां सांगतात मारून उडयात, पूण आमी आमच्या धनयाची चाकरी करूचे शिवाय तर रावचे ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तांच्या फुड्यान तांच्या भुरग्यांक लासलेली आसतात, तेंची हाडां पासून मेळोंक ना. अशें देवाक लागून लोकांनी सॅक्रिफायस केला. हांवें आनी तुवें कितें केलां बाबा? आजून फकत आमी भियात कोण आमकां कितें म्हणत. आमी जर थंय ना गेले तर आमकां कोण कितें उलयत, आमचे फ्रेंड आमकां सोडून गेले तर, आमची फॅमिली आमकां सोडून गेली तर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक सांगता, तूं जर तुज्या देवा सांगाताक जर प्रामाणीक जर ना रावनाय तर तूं कोणाच सांगाताक प्रामाणीक आसोंक रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.
कित्याक बायबल क्लियर सांगता तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. हालेलुया. एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. देखून मोगाच्या भावांनो पवित्र पुस्तक सांगता ह्या भाशेन तुका दोन धनयांची चाकरी करूंक जायना. तूं एकाक मोग करतलय आनी एकाचो द्वेश करतलय. मोगाच्या बाबांनो आतां आजून वेळ येवंक ना तो, पूण तो वेळ येतलो. त्या वेळा पासत आतां पासून तुमी तयारी करूंक जाय. तो जेन्ना वेळ येतलो त्या वेळार तुमी कितें करतले तें तुमच्या मुखार तुमी थारोवंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक देव बेगी येवचो आसा आनी अश्यो परिक्षा येवंक जायो बाबा. अश्यो परिक्षा आसूंक जायो तुमच्या लायफान, तर तें तुमचें लायफ संपूर्ण जाता जेजू क्रिस्ता सांगता. मोगाच्या बाबांनो ज्या वेळार रोमन कॅथलीक धर्म स्टार्ट जावच्या पयर जायत्या मोगाच्या बाबांनो क्रिस्तांव लोकांक त्या वेळार रोमी सम्राट मोगाच्या बाबांनो हांव ते दिसा वाचतालो मोगाच्या बाबांनो गुगलार कशा भाशेन त्या जे कोण जेजूक सत मानताले न्हू राजा न्यूरोच्या टायमार तो राजा न्यूरो न्हू तांकां जिवेशी मारतालोच ते सोड, पूण तांकां अशें थंय बरयलां कितें तर ज्या वेळार जायते क्रिस्तांव लोक जम्यान जेजू सांगताक चलताले न्हू तो विचारतलो तूं जेजूचो आसाय वा तूं म्हजो आसाय. जर जेजूचो आसाय म्हटल्यार तांकां वेगळे काडटले आनी जर तो आपलो आसा म्हटल्यार तो तांकां बऱ्या पोस्टार थेयतलो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबांनो तांकां जी कोण जेजूची आसा अशें तांकां सांगतात तांकां मोगाच्या बाबांनो थंय रातचो उजो घालिनासले. आयकात, रातचो उजो घालिनासले तर एका एका मनशाक जिवे उज्यान लासताले आनी तोच उजवाड तांकां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इतले जे वेळार स्टार्टिंगचे जे पिरियड आसात ते पिरियडाक जाल्यात मोगाच्या बाबांनो. इतले स्टार्टिंगच्या पिरियडाक जाल्यात मोगाचे. अशें तांकां मारताले, तांकां उजो दिसनासलो. आमी जसो उजो लायता त्या भाशेन उजो ना, मनशांक ते जळयताले आनी तो उज्यान ते आपलें जेवण जेयताले, सोऱ्यान मजा करताले, आपले सगळे ऐश करताले. ह्या भाशेन त्या वेळार जेजूचे जे फॉलोवर आसले ताका सतयले. हालेलुया. पूण ते केन्ना फाटीं सरोंक ना, ते स्टील तशेंच रावले शेवट टाकाय आनी आयज ते देवा सांगाताक आसात. म्हाका बाबांनो म्हाका जाय ज्या वेळार ह्यो वेळ येतलो त्या वेळार तुमी बदलची ना, तुमी तशींच रावतले. कित्याक देवान तुमकां आपल्यासाठी वेचला आनी देवान तुमकां आनी म्हाका आपल्या पासत कुशीक दवरला, वेगळो केला. आमेन. रेडी रावया. तो येवचो आसा, बेगीच येवचो आसा, बेगीच येवचो आसा.